सांगेगिरी भागां भितर केसी वाडत आसात आनी बेडी मेळना. लोक म्हणटात हॉस्पिटलां गेल्यार हॉस्पिटल फूल आसा. ही गजाल आमी आयकत आसात. पूण आज एक बरी गजाल जाल्लेली आसा कितें डेप्युटी CM बाबू कवळेकरान केपें गव्हर्मेंट कॉलेज केपें हांगा ऑडिटोरियमा भितर 50 बेड्स ऑक्सिजन आसलेली ती चालू केलेली आसा. कोवीड सेंटर चालू केलेलें आसा. आनी तशेंच पळोवपाक गेल्यार तो आनी सांगलां आमकां 10-15 बेड्यो वाडोवपाकूच शकता कित्याक जागोय तसो आसा म्हणून. तशेंच तोय म्हणटा एवरी तालुका भितर अशी सेंटर जावपाची गरज आसा म्हणून. तशेंच आमी मुखार पळोवपाक गेले जाल्यार केसीस वाडल्या म्हणून सगळ्यांक वयत सेल्फ लॉकडावन केल्लें आसा. सेल्फ लॉकडावन कारण लोकांनी घर रावपाचें आनी लोकांनी भितर घरा कडेन जावन सेफ आसपाचें अशी मागणी आसलेली. पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार सावड्ड्यां भितर खूब जाण भुरगे बायक घेवन भोंवतात. पळोवपा लागून खरीच शॉपां बंद आसात काय उगडीं आसा ती पळोवपा लागून. म्हळ्यार एक मजा अशी निर्माण जाता. सेल्फ लॉकडावन केलें कित्याक घरा रावपा खातीर, हें पळोवपा खातीर न्ही म्हणून. तशेंच आमी मुखार सांगपा म्हळ्यार हांगा डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, तशेंच पुलीस हे सगळे बरी गजाल करतात. तशेंच फायर ब्रिगेड सॅनिटायज करतना आपले सगळे तन मन धन दिवन काम करून हांगा सेवा दिल्ली आसा. आनी तशेंच हांगा एक अत्यंत गरज आसा सांगेगिरी तालुक्या भितर एक कोवीड कोणाकय जालें जाल्यार व्हरपा एक एम्ब्युलन्साची कित्याक इजिली अवेलेबल मेळना एम्ब्युलन्स. कित्याक अशी 2-3 एम्ब्युलन्स तर अवेलेबल आसलेली जाल्यार तांकां पेशंटाक व्हरपाकूय बरें कित्याक सोंपणी लोक आपल्याचे गाडयेन घेवन वचपाक कुस्तार करतात. पूण अशें तो पेशंटाक व्हरपा खातीर एम्ब्युलन्स गेली एक अत्यंत गरज आसलेली सेवा लोकांक मेळपाक शकता.